सांडप, सोदप, मेळप आनी खुशाल जावप सुरवातेक म्हणलां तशें आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत केन्ना ना जाल्यार केन्ना घडलांच. भाव भयणीनो, सांडप म्हणटा तेन्ना कोण सांडला वो कितें सांडलां वो कितें सोदता हांव. सोद, सर्च म्हणटा ती जायते भाशेची आसा. सोदपाक पडटा कोणाक? जे तुजे लागीं आसलें आनी आतां तुजे लागीं ना. सांडलां, हाका म्हणटा सांडलां तें सोदप. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान ह्यो वपारी आमी आयकुल्या. हें मेंढरूं त्या मनशाचें 100 मेंढरां बरोबर एक मेंढरूं तें सांडलें, सोदूंक गेलो. तो नाणो ते अस्तुरेचो तोय सांडलो, पूण तिच्याच घरांत सांडलो. तिणें सारून घेवन सोदली आनी तिका तो मेळ्ळो. खुशाल जाली. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत कोण आमची मनशां वो आमच्यो वस्तू जायते पावटी सांडटात तेन्ना आमी हे भाशेन सोदता. आतां ह्या दिसांनी गुजराताक कितें जालां तें आमी आयकलां. मोरबी ब्रीज म्हणटात ती मोडली आनी लोक उदकान पडलो, नदीन पडलो. सर्च ऑपरेशन सुरू जालीं. ही सर्च ऑपरेशन सुरू करता आसतना जायतीं जाण जीं कोण जिवीं आसलीं तांकां साल्वार केलीं. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन्स. जाल्यार ही सर्च करता आसतना, ही सोद करता आसतना जायतीं मेलोलीं मनशां मेळ्ळीं, तांकांय वयर काडलीं. आनी त्या उपरांत सोद तांणी बंद केली. कित्याक आनी कोण ना, मेलोलींय बीन ना, जिवींय बीन ना. जीं कोण आसलीं त्या जाग्याचेर तांचीं नांवां जरी तर आसत आनी तीं जरी तर मेळूंक ना जाल्यार ते परतून सोदतले. म्हणटच ही सोद जीं कोण आसलीं आनी तीं आतां ना तांकां सोदप. आनीक एक भाशेची सोद आसा. ती सोद भोव करून आमच्या एकेडमीक संवसारान घडटा. रिसर्च. म्हाका खबर ना आसा काय ना तें, पूण खंय तरी आसपाक जाय अशें हांव जाणा आनी ह्या पासत हांव सोदतां. पुस्तकांनी सोदतां, बरयल्लें आसा तें लिटरेचरान सोदतां. वो जे कोण लोक जाणात, थळावे लोक, लोकल्स, तांकां कसली तरी माहिती आहा त्या वस्तूची वो त्या जाग्याची वो ते घडणेची, जाल्यार तांचे लागीं सोदप. ती सांडूंक ना, ती आसा, पूण ती आसा ती हांवें सोदपाक जाय, जरी तर म्हाका रिसर्च करपाक जाय जाल्यार. भाव भयणीनो, हे भाशेन आमच्या जिवितान आनी देवाच्या जिवितान आमच्यान पळोवंक जाता. आयचो जाबाब आमी म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. सर्वेस्पर देव सांडूंक ना, तो सांडटा, तो सांडना. पूण हीं काळजां, मनशाची काळजां जीं सोदतात, वो जो देव, वो एक ट्रेजर आसा येदो व्हडलो, ताका सोदतात तीं सुभागी, कित्याक तो तांकां मेळटलो. जाल्यार दुसरे वाटेन असली सोद आसा जी सांडलेलीं आसात. आमचें कितेंय सांडलां वो आमी कोणूय सांडल्याव जाल्यार ज्या मेरेन आमी मेळटा तो वेळ जेन्ना आसा तेन्ना कितें घडटा काय आमकां. जावं आमचो कोण सांडला, आमचें कितें सांडलां, वो आमीच सांडलेलीं आसा, कोणें तरी म्हाका सोदल्यार पुरो. ह्या वेळान भितर कितें घडटा काय. आमी सगळीं धाकटीं आसतना आनी आतां पासून थोडीं जाण घडये हायड एंड सीक म्हणटा ती गेम खेळ्ळ्यात. लिपच्यांनी खेळ्ळ्यात तुमी? लिपून खेळ्ळ्यात लिपच्यांनी? जेन्ना तूं लिपताय आनी तुका सोदपाक जो डॅनर आहा तो सोदूंक भोंवता तेन्ना कितें जाता तें पळयलां? आमी आनिकूय लिपता. सांपडत जाल्यार हांव डॅनर जातलों. ह्या पासत हांवें लिपोंक जाय. लिपपाच्यो बऱ्यो आयडियाज खंयच्यो आसात, कशे भाशेन हांव दिसचो ना, वो दिसलो जाल्यार पासून वचून पयलो टिपो करपाक जाय. ह्यो सगल्यो आयडियाज, ह्यो सगल्यो ट्रिक्स ज्यो आसात गेमीच्यो त्यो आमी शिकून रावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सांडटा आनी आमकां कोणूय सोदता तेन्ना दोन भाशेची आसा. हांव मेळ्ळ्यार पुरो काय हांव मेळना जाल्यार पुरो. देवा सवें अशेंच आमी घडये करता. आमी जायते फावटी लिपता. कित्याक जें कितें हांव करतां देवा मुखार वो देवाच्या दोळ्या आड तें सांपडना जाल्यार पुरो. देवाक कळो ना जाल्यार पुरो हांव पातक करता म्हूण लिपून करप. देखून देवाक मेळप ना. मेळत जाल्यार कळटलें, मेळत जाल्यार हांव सांपडटलों. लिपून रावप.
दुसरे वाटेन आमी देवाक देव जेन्ना आमकां सोदता तेन्ना आमी रावता आनी मागता देवा लागीं, हांव सांडलां जिवितान, हांव म्हज्या पातकान सांडलां, हांव म्हजो निर्णय घेवपाक सांडलां, वो कोणें तरी म्हजेर आनी कितें आड घालून म्हाका सांडयला, वो हांव जिवितान हारलेलो आसा, म्हाका देवान सोदून काडल्यार पुरो, देवाक हांव मेळ्ळ्यार पुरो. दोनूय वाटेन आसा. जाल्यार देव आमचे सवें कशे भाशेन करता. देवाक आमी सगलीं जाय देखून सांडो वो बेस्तो आसो, देव आमचे सोदीक येता. आनी सोदीक येवपाचें कारण फकत इतलेंच, देव आमचो मोग करता आनी आमकां जिवीत दिवपाक सोदता, आमकां खुशाल दवरपाक सोदता. आनी हे आपले खुशालकायेन जेन्ना आमी देवाक मेळटा, देवाय सवें खुशालकाय जाता. ही खुशालकाय देव वांटटा ताच्या दुतां ताईं. ह्या पासत आमी आयच्या ह्या दोनूय ओपारींनी आयकलां, जेन्ना ताका ताचें मेंढरू मेळ्ळें, तो खुशाल जालो आनी आपल्या घरा येवन ताणें सगल्यांक शेजाऱ्यांक इश्टांक सांगलें. ते वस्तोरेक आपलो नाणो मेळ्ळो, तिणें आपल्या इश्टिणीक शेजानीक आपयलें आनी तांकां सांगलें म्हजो नाणो मेळ्ळा. म्हणटच ही खुशालकायेची खबर ताणें वांटली. सांडलेले मनीस असले आसात जे घोडे शिकलेले आनी जे आपणाच्या जिवितान जाणा हांव कोण, हांव खंय तावन आयला, म्हजो बॅकग्रावंड कितें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन पावलूच्या जिवितान आयकलां. तो जाणा हांव जुदेव, तो जाणा सुमृतीन हांव एक फारिझेव, तो जाणा आपूण कितें करता. तो जे क्रिस्तांव आसात वो जेजूचो पाटलाव जाणी केला, ही सभा घडलेली आसा, तांकां दुमाळो दिवपाचें म्हजें काम आनी हांवें तांकां दुमाळो दिला, तो जाणा. आनी जाणा जावन तो सांडला. तो देवाक सोदूंक वचूंक ना, तो सोदूंक वेतालो जे कोण क्रिस्ताचे पाटलावदार आसा तांकां पिडापीड दिवंक. पूण त्या वेळार देव ताका सोदता, देव ताका वाटेर भेटता. तूं कोण सोमया? हांव जेजू क्रिस्त, जाका तूं दुमाळो दिताय. आनी सांडलेलो तो पावलू मेळ्ळो. तर भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान असलें सांडप सोदप जायतें आसतलें. घडये तूं सांडलाय जाल्यार देव तुका सगल्या वेळार सोदता म्हूण जाणा जाव. जरी तर तुजें कितें सांडलां जाल्यार तूं सोदीत रावता तेन्ना तुका तें मेळटलेंच म्हूण विस्वास दवर. आनी जीं कोण सांडल्यांत आनी एकामेकाक सोदतात, सांडलां तें सोदून मेळो पासून ज्यो वस्तू आमच्या जिवितान घडटात तातूंतल्यान आमी शिकुया. जायत्यो वस्तू आमी तातूंतल्यान शिकपाच्यो गरज आसात, बो करून आमच्या संबंदां विशीं, आमचे लागीं जें कितें आसा ताचे विशीं, आनी जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी कशे भाशेन सांबाळप आनी कशे भाशेन बेपर्वा करप ना एकामेकाची आनी आमच्या वस्तूंची, तें आमी शिकूंक आमकां एक सयेक. तर हो सयेक घेवन आतां आमी सोदूंक नाका ती वस्त, म्हणजे ती घडणी ह्या आल्ताराचेर घडटा. आनी ही घडणी आमी सदांच जाणाव. हो जेजू ह्या साद्या उंड्या आनी सोऱ्यान आपलें मांस आनी रगत आमकां करून दिता. तर आमी जेजूक भेटूंक आनी आमकां जेजू सवें सदांच चिटकून रावूं. जशें भाग्यून पावलून म्हणलां, जरी तर म्हाका क्रिस्त मेळ्ळो आनी ताचे भितर जरी तर हांव आसा जाल्यार म्हाका आनी कांयच नाका. जाल्यार हो सोयेक आमकां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूच्या मासा रोगताचे मिसळ बदळणेन आमकां तो मेळटा. तो आमकां मेळ्ळो, ताका आमी चिटकून रावलीं जाल्यार आमकां आनी कांयच नाका.